गोंयांत फाटल्या वर्साच्या तुळेन जोडपी बायलांची संख्या वाडल्या। एका वर्सात विविध मळार नोकरी रोजगार करपी बायलांच्या प्रमाणात 1.3% वाढ जाल्या। 2024 ह्या वर्सा गोंयचे कार्यशक्तीत बायलांचे प्रमाण 21.2% आशिल्ले। 2025 ते वाढून 22.5% जाला। केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी खात्याच्या कार्यशक्ती सर्वेक्षण अहवालांतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या। हे खातीर खात्यान देशभरातले 1.48 लाख कुटुंबातले 3.5 लाखा परस चड बायलांचे सर्वेक्षण केले। केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी खात्यान देशातल्या 15 वर्सां पिराये वयले दादले आणि बायलांचे सर्वेक्षण केले। अहवालाप्रमाण गोंयांतल्या बायल कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी परस उणे आसा। देशात बायल कार्यशक्तीचे सरासरी प्रमाण 26.3% आसा। हाच्या आदी गोंयांत 2022 वर्सा हे प्रमाण 17% आशिल्ले, जाल्यार 2023 वर्सा 21.19% आशिल्ले। 2024 वर्सा गोंयचे कार्यशक्तीत बायलांचे प्रमाण 21.2% आशिल्ले। 2025 वर्सा ते वाढून 22.5% जाला। केंद्रीय सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी खात्याच्या कार्यशक्ती सर्वेक्षण अहवालांतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या। तशेंच गोंयांत गांवगिऱ्या वाठारात बायल कार्यशक्तीचे 22.4% जाल्यार शारी वाठारात 22.5% इतले आसा। गोंयांत दादल्याच्या तुळेन बायलांक मेळपी पगार उणो आसा। दादल्यांक म्हयन्याक सरासरी 30,678 रुपया जाल्यार बायलांक 24,440 रुपया पगार मेळत आशिल्ल्याचे अहवालात नमूद केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।